आयज आमचे एमपी नरेंद्र सावयकर मिटींग आपयल्या आनी ते मिटींगे थोडे प्रॉब्लम सेटल करप. एक मेजर प्रॉब्लम म्हणल्यार ते एअरपोर्ट पार्किंग. सेकंड प्रॉब्लम आसलो इलेक्ट्रो टॅक्सीकारांचो. इलेक्ट्रो टॅक्सी पार्किंग इशू आहा आनी देखून इशू खूब आसल्या थिंगा. आनी एक मेजर इशू आसलो अबाउट हँडलिंग ऑफ गेस्ट. आनी आयज मिटींग जावन एक डिसिजन जाला की सगळे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक एक ट्रेनिंग सेशन दिवपाक हाव टू हँडल द गेस्ट. गेस्ट येयले तेन्ना तांकां हँडल कशें करपाचें हो एक इशू गेला. आयज सगळे टॅक्सी ओनर्स मागीर जी-टॅग टुरिजम ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा, कार्लोस अल्मेदा MLA फ्रॉम वास्को एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळे हांगासरले टॅक्सी युनियन जे आसा हरकुलान बाबदोरा बाकी सगळे आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ एअरपोर्ट. आनी तातूंत आतां सिजन स्टार्ट जाता गोंयचो आमचो आनी ताका लागून एअरपोर्ट रिलेटेड जे इश्यूज आसात आनी तशेंच आमचे टॅक्सी ओनर्स जे आसात ड्रायव्हर्स जे आसात ते ऑपरेटरांचे एक बऱ्या पद्दतीन सगळ्यांचें कॉर्डिनेशन जावचें ताका लागून अशी मिटींग खरें म्हणजे आयची इनिशिएट केल्ली आनी ताका एक बरो रिस्पॉन्स सगळ्यांचोच मेळ्ळो. तातूंतल्यान कांय गजाली आमी डिस्कस केल्ल्यो आसात. ताका लागून टॅक्सी ऑपरेटरांकूय खरें म्हणजे एक बरी कन्विनियन्स जातलें. तशेंच ट्रॅव्हल हांगासरले ट्युरिस्ट ट्रॅव्हलर्स जे आसात तांकांय बरो कन्विनियन्स जातलें. आनी एक गोंयची आमची जी एक इमेज आसा जी एक खंयचोय ट्युरिस्ट गोंयान एअरपोर्टार देवल्या उपरांत गोंयचें इम्प्रेशन जें घेवन वता ताका लागून एअरपोर्ट आसात, ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स आसात, बाकी सगळे आसात हे सगळ्याचे एक बरी मॅसेज घेवन तो वचपाक शकतलो. ताका लागून आमी एक कांय गजाली थारायल्ल्यो आसा. एक म्हयन्या भरा भितर ह्यो गजाली स्ट्रीमलायन जातल्यो इश्यूज एक करून सॉर्ट आवट जातले आनी एक बरो एअरपोर्ट म्हणून हांगासरल्यान सगळ्याक मेसेज सगळ्या कडेन वतली. Sir, since the season is about to start, on 1st October the charter season starts, the tourist season starts. We wanted some better facilities and discipline at the airport. So we have been after the department as well as the airport authorities to sort out the issues. Taxi drivers have got some issues, police have got some issues. So all these problems, parking problems, transportation problems. So we had a meeting today to sort out these issues. So let us hope now that the tourists coming to Goa are not put into inconvenience at the airport. That was the main idea of this meeting. जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जालो पयली ओल्ड टर्मिनल बिल्डींग स्टार्ट जाता तेन्ना फ्रॉम दॅट डे आतां मेरेन तो पार्किंग इश्यू आसात. फाटलीं 2-3 वर्सां आमकां येलो ब्लॅक आमच्यो पयली 200 आनी 150 जाता. आज एक जावन 350 गाडी जाल्ल्यो आसा. आयज आमकां एवरी डे 30 या 50 चिल्ड्रन आमच्या गाडयेक दिले वयता. सो आमीकूच आज जे चेअरमॅन आसलो मिटिंगेन चेअरमॅन एकूच विशय मांडलो खंय तरी आमकां पार्किंग सोय करची. आयज सकयल पळय जे दिसून येता तेंच्यांनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन फकत पयशां खातीर खंय तरी टेंडर पार्किंग करून दवरला. येलो ब्लॅक टॅक्सीचो एअरपोर्ट स्टँड आसात आमकां चलन इश्यू जाता ते खंय तरी बंद जावचे तेच्या विशय म्हणला. चेअरमॅनान ते एक्सेप्ट केला ती खंय गोश्ट घडटा ती चुकीची म्हणून. सो तेणे आपूण पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन करता म्हटलं की हे चलन हांकां इश्यू करचें न्हू म्हणून. सो तेणे आमकां थोडो एक टायम बींग दिल्लो आसा. येताना 2-3 म्हयन्या भितर तेणे आमकां प्रॉमीस केला की आपूण ह्यो पार्किंग इश्यू सॉल्व करता म्हणून. आनी आज सेकंड इश्यू आसलो तो तेणे मांडलो तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सीजन स्टार्ट जाता. खंय तरी एक कस्टमरांक जे ट्युरिस्ट जे येतात तांकां बरी सर्वीस दिवची ते विशय मांडला आसा. आमी एवरी इयर जे ट्युरिस्ट येतात तांकां बरी सर्वीस दिल्ली वतात येलो ब्लॅक टॅक्सी कडल्यान. आनी खंयच्या बेसीन आनी तो इश्यू व्हडले काय नासता. रिगार्डींग व्हडलो इश्यू म्हणटा तो पार्किंग आसात.